गावाच्या हिता खातीर एक बरो एक जजमेंट्स हांगासर आमकां उपलब्ध जाल्लो आसा। आज आमकां जो सोनशी मॅटरान जो कोर्टान रिलीफ दिल्लो आसा ते आमी डिमांड्स काही केल्ले जे गावा खातीर ते मेन जे आसा हांव तुमच्या ठळक आसा कारण व्हडले हे आसा ते तितूर हांवें मुख्य आसा laying of water pipeline through the village and appropriate tanks for the storage of water। म्हणजे आमच्या ह्या दोन वाड्यार खास करून पाईपलाईन जी केल्ली पाण्या खातीर सगळ्यांची पाईपलाईन बदलची बरे उदक कारण ते गंजलेल्या पायपांतल्यान जर पाणी येयले जाल्यार आरोग्याक हानिकारक आसा आणि ती पायपां मोठ्या प्रमाणात हांवेनूच गेल्या वर्सा म्हाजी चेंज केल्या स्वताच्या खर्चान अशे हो बेनिफिट हो आमच्या सगळ्या 8 वाड्यार जातलो। देऊळवाडा, गांवकरवाडा, दाटवाडा, धोणकलवाडा, बानवाडा, शिंगणे, पणशे, वागुरे ह्या गावांक जातलो। आमच्या हरिजनवाडा, धनगरवाडा अशा सगळ्या वाड्यांक हो फायदो जावचो म्हणून आमी उल्लेख केल्लो आसा। खंयचे खंयचे वाडे स्पेसिफिक आमकां पाण्याचेर सारखे तांकां वॉटर टँकरान दिता आणि तांकां ही पाईपलाईन जावंक जाय। जशे सोनशी गावांक तांच्यांनी 500 लिटराची टाकी प्रत्येक घराक तशी प्रत्येक घराक एक टाकी ह्या योजने मार्फत किंवा ह्या आमच्या पिटिशना मार्फत सगळ्या गावातल्या लोकांक मेळटली। डिस्ट्रिक्ट मिनरल कमिटीत खंय मायनिंग बाधित थळाव्यांक नेमूंक जाय। मंत्री आमदारांच्या लागींच्यांक बेठे समितीचेर भरचे न्ही म्हूण पिसुल्लेकार कोर्टात वचपाची तयारी करतात। डिस्ट्रिक्ट मिनरल कमिटी जी अपॉइंट केला सरकारान ती जेन्ना हांवें पयर पळयली जाल्यार म्हाका शॉक जालो कारण ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल कमिटीन जे मेंबर आसा हे सगळे कंपनीचे एम्प्लॉईज घातल्या भितर आणि खंय तरी आमदारांचे सगळे आमदार मंत्र्यांनी रिकमेंडेशन केले अशे मनीस दिसले। म्हणून म्हजी मागणी आसा की सरकारान ही जी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कमिटी आसा ती डिजॉल्व करची आनी नवीन तयार करची जेणे करून त्या कन्सर्न भागातले जे आमचे खरे जेन्युइन लोक आसा सफर जाल्या ते लोक भितर आसतले मागीर एनवायरमेंटलिस्ट भितर जाय आनी त्या प्रमाणे ते प्रत्येक गांवांतले घालप की हो जो कमिटी आसा ती सरकारान डिजॉल्व करची आनी ना जाल्यार आमी ही गोष्ट सुद्दां ऑनरेबल हायकोर्टाच्या मुखार हाडून लक्षान हाडून दितले। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।